So especially on this tourism bill, and you must be aware. क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो? What is your say on that? वेन्झी म्हाका दिसता चड बॉलिवूड पिक्चर पळयता आसतले आनी इट्स गुड इज ट्रान्सलेटिंग फ्रॉम हॉलिवूड टू बॉलिवूड पूण आमदार नवो आसा बरो आसा बट आय थिंक यू शूड रीड द बिल बिफोर टॉकिंग सो आय थिंक ही कोटेड सम Section 27 27. एंड इज टॉकिंग अबाउट इव्हेंट्स Oh. खंयचोय बूक चालू करता आसतना पयली वाचपाक जाय इव्हेंट म्हणजे कितें तो क्लासिफाय फर्स्ट पेजीर केला सब क्लॉज म्हाका दिसता डी काय जी काय एच कितें आसा एक खंयचो क्लॉज आसा विच इन द डेफिनेशन टेक्स्ट टॉक्स अबाउट इव्हेंट्स आनी तातूंत व्हेरी क्लियरली मेन्शन केला इव्हेंट जेन्ना म्हणटा वेर द टुरिस्ट इज हॅविंग पार्टिसिपेशन टुरिस्ट इव्हेंट लोकल न्हय तो काजरां काडटा नादीन काडटा आनी मेकिंग इट वीथ रिलिजियस सेंटिमेंट्स आमी गोंयकार आमकांय गोवनाचें पडलां आनी ते हो ड्राफ्ट बील आनी हातूंत इव्हेंट स्पेसिफाय जो केला तो आमचो क्या कहना चाहते हो ताजे पेक्षा मैं ऐसा कितें तो मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ अशें म्हाका दिसता म्हणपा येता ताणें कित्याक जो प्रश्न आसा ताका आय थिंक आय विल टॉक टू हिम पर्सनली एंड टेल हिम वॉट द क्लॅरिटी इज बट द बिल इज जस्ट इन अ ड्राफ्ट स्टेज एंड लॉट ऑफ इनपुट्स 2% हा पडटेचेर कितें? 2% एक हा पडटा. पळय लेट अस नॉट कीप टॉकिंग हांवें लास्ट टायमूच सांगला 2% इज द कॅप limit for a cluster and cluster which has to be identified in any particular area after discussion with a stakeholder. ह्या बिलान फक्त प्रोविजन केल्लें आसा आनी तें बी ड्राफ्ट बिलान आतां TTAजीन पयर आपले इनपुट्स दिल्ले आसा बाकीचे आपले इनपुट दिता बाकीच्यांनी सगळे इनपुट्स घेतले वी आर नॉट इन अ हरी वी वॉन्ट अ कलेक्टीव बिल फॉर द गुड ऑफ गोवा आफ्टर एवरीथिंग हॅपन्स रायटली वी विल एन्श्युअर वी टेक इट अहेड सनबर्न मातशें क्लॅरिटी दी मरे. डेस्टिनेशन तेंच्यांनी गोवा आनी सावथान दवरला आनी चडशे ओपोज करता सावथान परमिशनाक बीन एप्लाय केला तेंच्यांनी सनबर्न इव्हेंट आयलो की एवरी इयर वी हॅव थिंग्स रनिंग अराउंड इट सनबर्न पयलीं लास्ट मिनीट एप्लाय करताले म्हणून प्रॉब्लेम आशिल्लो नाव आय हॅव बीन ऑलवेज सेईंग की गोंय एक म्हणून एक वाटेन सावथ गोवाचे लोक म्हणटा की दाबोली आनी मोपाचे पॉलिटिक्स करून सावथ गोवा कुशीक दवरलें अजून पर्यंत परमिशन मागून कन्सिडर करपाक काय येवना सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन सनबर्न एज ऑफ टुडे एज एंड वेन दे एप्लाय आय विल टॉक अबाउट इट बट द प्रॉब्लेम हियर इज द वे वी हॅव स्टार्टेड थिंकींग युरीन कितें तरी ट्वीट केल्लो पूण युरी एज ऑपोजिशन लिडर पयलो सनबर्न खंयूय जावं ताणें पयलें सांगचें पडटलें ताजे सोयरे दायरे जावं नाल्यार सावथाचे लोक जावं कोणूच पास मागचे ना म्हणून सनबर्नाक कळ्ळें मरे प्रश्न तो ना ऑन अ सिरियस नोट आय थिंक वेन दे आर एसोसिएटिंग ड्रग्स वेन दे आर एसोसिएटिंग सनबर्न आय थिंक इव्हेंट्स आर डिफरंट म्हणजे सनबर्ना वेळार ड्रग जाता आनी मागीर जायना प्रश्न खूब आसात दे कॅन टेक अप द इशू बट एज अ इव्हेंट आय थिंक वी हॅव टू बी मोर क्लियर एंड हॅव अ क्लॅरिटी नाका म्हणपाक नाका म्हणप मागीर जाय म्हणप ते सारकें न्ही सो एज अ इव्हेंट जेन्ना टुरिजमाक येतलें आय वील कमेंट ऑन इट मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वेन्यू खबर ना म्हाका कांयच खबर ना सो जी न्यूज भायर चल्ल्या ताजेर फक्त हांव उलयतां जेन्ना एप्लिकेशन कम्स आय विल बी एबल टू टॉक ऑन इट खंयचे सनबर्न हांव कित्याक सांगलें तें पळय कांदोळे नाका आशिल्ले म्हणजे अंजुना लास्ट वी हॅव ओनली गिवन परमिशन इन अंजुना वी आर नॉट गिवन नो परमिशन इन अंजुना एंड वी हॅव गिवन मच बिफोर डेट डिसेंबर लास्ट डेट दिवना पयलींच दिल्लें सो क्लॅरिटी दवरुया आनी करया इव्हेंट समज गोंयांत जाय जाल्यार वी नीड टू डू इव्हेंट्स कसले इव्हेंट जाय कितें जाय खंयचे ट्रेडिशन जाय खंयचे कल्चर जाय हे कलेक्टिवली घेवन डिस्कस करूया आनी शेवटी सीएम वील टेक द डिसिजन फायनल डिसिजन ऑन इट आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सायक ऑफ क्रिएटिंग दीस डिविजन एज एंड वेन एज पर कन्विनियन्स एअरपोर्ट आयले की 2 इव्हेंट आयले की 2 आनी मागीर सावथाक कांय जायना म्हणून हाजेरूय डिस्कशन म्हाका दिसता आय थिंक वी नीड टू बी मोर मॅच्युअर्ड ऑन But दीस is it right for them to announce dates without asking your? नो आय कॅनॉट कमेंट एज ऑफ दीस म्हजे कडेन एप्लाय Tourism minister आसा तो. म्हजे कडेन एप्लाय करूंकूच Apply करना आसतना dates पळय. एप्लाय करतकर उलयता मरे हांव गोवा म्हणटा वाऱ्यान समज मारला जाल्यार आय कॅनॉट से एनीथिंग समबडी हॅज टू हॅव सम सबस्टेन्शिएशन टू टॉक अबाउट वॉट दे आर आस्किंग फॉर न्ही म्हजे कडेन कांय ना जेन्ना येता तेन्ना उलयता येयलो जाल्यार टुरिजम लेट मी चेक ऑन दॅट थँक्यू